मोगाच्या भावन भयणो, जेरिको हें एक शार वो एक वाठार पातक्यांचें शार म्हूण मानताले. ताका लागून न्हू आमी पळयत जाल्यार थंय दुसरे देवाचे मुनियारी जे आसात फारिजेव आनी धर्मशास्त्री ते थंय वचोंक ते त्या वाठारांत रावन आसले, कित्याक ते पातक्यांचे म्हणून आनी तेय पातकांत पडत म्हूण. पूण आमी पळयता जेजू ह्या वाठारांत भितर सरता, जेरिकोंत वेता, जेरिको वाटी वेता. आमकां इतलें दाखयता की मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी कितलीं पातकी आसूं जेजू आमच्या लागीं येता. जेजू पातक्या मनशां लागीं वेता, कित्याक तो जाणा तांकां सोडवूंक जाय म्हणून, तांकां सोडयलेलीं जाय म्हणून, आनी तो थंय वेता. पूण आयज न्हू मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एक कुड्ड्याची गजाल आमी आयकल्या. आनी आमी पळयत जाल्यार न्हू आमकां जायती शिकवण आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान मेळटा. आमी घेवया ह्या कुड्ड्यान आमी एक शिकवण घेवया. जेन्ना तो आयकता की जेजू त्या वाठारांत चलता म्हणून तो ताचो भावार्थान आनी बरवशान तो मागत रावता, जेजू लागीं मागत रावता. दुसरे कडेन ताका आडयता आसतले पूण तो मागत रावता. हेच भाशेन मोगाच्या भयणीन आमकांय आमी जेन्ना मागता तेन्ना बरवशान आनी भावार्थान मागूंक आयचें हें शुभ वर्तमान आमकां शिकयता. आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांत बरवशान देवा लागीं मागूंक गरजेचें. कसल्यो अडचणी येयत जाल्यार देखून आमी तें मागत रावंक गरजेचें. आनी जेजू आमची मागणी आयकतलोच, जशें आज तो ह्या कुड्ड्याची मागणी आयकता ते भाशेन जेजू येवन आमची मागणी आयकताच. दुसरी शिकवण आमी घेवंक जाता ती म्हळ्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करूंक जाय. आमी पळयत जाल्यार न्हू जेजू वांगडा जायते लोक चलताले, जेजू त्या वाठारांत वयता जायते चलताले. पूण हे सगळ्या लोकां मदें न्हू आमी पळयत दोन भशेचे लोक म्हणटा. एक म्हणटा तो कुडो, आनी ते लोक न्हू कुडो घोडये कुडीन तो कुड्डो जायत घोडये, पूण भावार्थान ताणें जेजूक पळयलो. आनी ते भायर ते दुसरे जे लोक आसात ते कुडीन तांकां दिसून येता जेजू तांकां दिश्टी पडटा, पूण तरी आसून ते भावार्थान कुड्डे आसले. घोडये तांच्यांनी फकत म्हणूंक जातालें अरे, तेन्ना ताणें ताका सांगलें न्हू, एक कुड्ड्याक सांगलें, ताणें विचारलें तेन्ना जेजू ह्या वाठारांत चलता म्हणून ताणें घोडये म्हणूंक जातालें अरे, जेजूच्यान ह्या कुड्ड्याक बरो करूंक जाता, आमी हाका आदार करुया अशें. पूण कोणें अशें चिंतूंक ना, पूण ताणें ताका फाटीं दवरलो. आयज आमी आमचे दोळे न्हू भारताचे दोळे उक्ते करुया आनी जेजू जेन्ना आमच्या जिवितांत येता तेन्ना ताका आपणावंक आमी वावरुया. तर आयच्या ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा आमी मागुया. आमी भावार्थान जेजू लागीं वचोंक, ताका भावार्थान उलो करूंक, आनी आयच्या ह्या कुड्ड्या मनशाची उतरां आमचीं उतरां करुया. आमची मागणी तशेंच जावन दी, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर.